नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां त्रिनिदाद आनी टोबॅगो देशाच्या भोंवडेचेर लोकांकडल्यान मेळ्ळो उर्बेभरीत येवकार. भारत वंशाच्या 6व्या पिळगेक OCI कार्ड दिवपाची केली घोशणा. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी डुरंड चषक सर्तीच्या चषकाचे केले अनावरण. खेळाच्या माध्यमांतल्यान राष्ट्रीय एकचार वाडोवपाक येता नेट, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगले. आध्यात्मिक गुरू स्वामी विवेकानंद हांच्या 123व्या पुण्यतिथी निमतान मडगांवच्या रवींद्र भवनात आयोजित जाल्ली कार्यावळ. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांचे सयत आमदार दिगंबर कामत हांणी कार्यावळींत घेतलो वांटो. 11 दीस उपरांत चोडणा बुडिल्ली फेरीबोट भायर काडपाक प्रशासनाक आयलें यश. फेरीबोटीक बुराक ना, गरज आशिल्ली दुरुस्ती कामां केल्या उपरांत परत हाडटले वापरान, न्हय येरादारी संचालक हांणी सांगलें. भारत आनी इंग्लंड मजगतीं सुरू आशिल्ल्या एंडरसन तेंडुलकर चषक सर्तीच्या दुसऱ्या खेळाचो आयज तिसरो दीस. काल जाल्ल्या खेळांत भारतीय कर्णधार शुभमन गिल हांणी केल्ल्या द्विशतकाच्या बळग्यार गिल हांणी जोडले तरेकवार विक्रम. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिनिदाद आनी टोबॅगो देशाच्या भोंवडेर आसात. भारत आनी त्रिनिदादचे संबंद 180 वर्सां पोरणे आसा. ताचे खातीर त्रिनिदाद दौरो खास आसा. प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत सांगले, त्रिनिदाद आनी टोबॅगोत आशिल्ल्या भारतीय वंशाच्या लोकांक OCI कार्डां दितले अशें तांणी सांगलें. I am happy to announce that OCI cards will now be given to the 6th generation of the Indian diaspora in Trinidad and Tobago. You are not just connected by blood or surname. You are connected by belonging. India looks out to you. India welcomes you. And India embraces you. ह्या वेळार भारतीय जनसमुदायाक संबोधित करतना बिहारचो वारसो भारता वांगडा जगाचो गौरव आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. बिहार की विरासत भारत के साथ ही दुनिया का भी गौरव है. लोकतंत्र हो, राजनीति हो, कूटनीति हो, हायर एजुकेशन हो, बिहार ने सदियों पहले दुनिया को ऐसे अनेक विषयों में नई दिशा दिखाई थी. त्रिनिदाद टोबॅगोचे प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या नेतृत्वाची तोखणाय करीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगाचे सन्मानित फुडारी आशिल्ल्याचे सांगलें. Force who has refined governance of India and positioned your country as a prominent and dominant global power. त्रिनिदाद आनी टोबॅगोच्या दौऱ्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटिनाच्या दौऱ्यार आसात. 4 आनी 5 जुलय ते अर्जेंटिनात आसतले. अर्जेंटिनाचे राष्ट्रपती वांगडा प्रधानमंत्री द्विपक्षीय चर्चा करतले. तंत्रगिन्यान आनी इनोव्हेशन ह्या सारकिल्ल्या क्षेत्रांनी सहयोग वाडोवपाचेर भर आसतलो. अर्जेंटिनाचे राजदूत मारियानो कॉसिनो हांणी प्रधानमंत्र्यांचे भेटी विशीं अदीक म्हायती दिली. India is a country that has been growing economically so much, especially since you adopted reforms opening the economy and adopting the rules of the market economy and open economies, and especially in this decade under the leadership of Prime Minister Modi. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज नवी दिल्लीन आयोजित कार्यावळीन डुरंड कप 2025 ह्या सर्तीची सुरवात करतना ह्या वर्साच्या डुरंड चषकाचे अनावरण केलें. ह्या वेळार तांचे सयत नौदळाचे मुखेल एडमिरल दिनेश त्रिपाठी आनी लश्कर मुखेली उपेंद्र द्विवेदी हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलोवप करतना खेळांतल्यान शिस्त, निर्धार आनी एकठांय येवन काम करपाची भावना वाडटा अशें सांगतना
खेळाच्या माध्यमांतल्यान लोक वाठार आनी देश एकामेकांकडेन जोडून उरता अशें राष्ट्रपती मुर्मू हांणी सांगलें. तशेंच भारत देशाची एकात्मता वाडोवपाक खेळ एक बळिश्ठ माध्यम आसा अशें तांणी नमूद केलें. प्रतीक है. मुझे अवगत कराया गया है कि डुरांड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है. अनेक उत्कृष्ट फुटबॉल टीम में इस टूर्नामेंट का भाग लिए हैं. इस बार डुरांड कप पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में आयोजित किया जा रहा है. भारत के इन क्षेत्रों में फुटबॉल अत्यंत लोकप्रिय है. पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में फुटबॉल न केवल एक खेल है बल्कि लोगों की सांस्कृतिक पहचान का भी हिस्सा है. ये इन क्षेत्रों की जनजातीय और स्थानीय संस्कृतियों से गहराई से रचा बसा है, जो इसे केवल एक खेल नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा बनाता है. गृहमंत्री अमित शाह सध्या पुणे शहराच्या भोंवडेर आसात. आयज तांणी पुण्याच्या राष्ट्रीय संरक्षण अकादमीत महाराष्ट्राचे महान मराठा झुजारी पेशवा बाजीराव एक हांच्या पुतळ्याचें अनावरण केलें. ह्या वेळार हे कार्यावळींत तांचे सयत केंद्रीय नागरी उड्डाण राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुखेलमंत्री अजित पवार आनी एकनाथ शिंदे तशेंच संरक्षण अधिकारी हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलोवप करतना फुडाराचे झुजारी घडोवपी ह्या अकादमीन बाजीराव हांच्या पुतळ्याचे अस्तित्व साबार प्रशिक्षूंक उर्बा दितले अशें मंत्री शाह हांणी सांगलें. युद्ध में त्वरा का महत्व, युद्ध में समर्पण का भाव, युद्ध में देशभक्ति का भाव और सबसे बड़ी बात युद्ध में बलिदान का भाव, वो ही सेनाओं को विजय दिलाता है. हथियार बदलते रहते हैं और अगर ये सभी गुणों का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण 500 साल के भारतीय इतिहास में कहीं पर ढूंढना है तो मैं इतिहास के विद्यार्थी के नाते बेझिझक कह सकता हूं, वो केवल बाजीराव पेशवा में, श्रीमंत बाजीराव पेशवा में ही मिल सकता. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसो. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सध्या दिल्ली भेटेर गेल्यात. आयज तांणी केंद्रीय पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल मंत्री भुपेंद्र यादव हांची भेट घेतली. ह्या वेळार तांचे सयत गोंय विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकार लेगीत हजर आशिल्ले. आपले भेटेन तांणी गोंय संबंधी तरेकवार पर्यावरण आनी रान विशया बद्दल चर्चा केली. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी एक्स माध्यमा वरवीं आपल्या ह्या भेटे विशीं म्हायती दितना केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांनी मांडिल्ल्या साबार विशयाचेर आनी समस्यांचेर रोखडेच उपाय दिल्ले बद्दल तांचे उपकार मानले. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज नवी दिल्ली हांगा जीएसटी येणावळ विश्लेशणा विशीं मंत्री गटाच्या बसकेची येजमानकी केली. ह्या बसकेन राज्यस्तरीय येणावळीचो नियाळ तशेंच जीएसटी वसुली सुदारपा खातीर कृती करपाक रणनितीचेर चर्चा जाली. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी एक्स माध्यमा वरवीं आपल्या संदेशान ह्या बसके विशीं म्हायती दिल्या. तशेंच भारताची आर्थीक पर्यावरण प्रणाली बळिश्ट
जिखपी आणि एक राष्ट्र एक कर या दृष्टिकोनाक आधार दिवपी बळिश्ट आणि समान GST आराखडो तयार करप हो सरकाराचो ध्येय आसा अशें तांणी आपल्या संदेशांत म्हळां। आयज भारताचे महान आध्यात्मिक गुरू स्वामी विवेकानंद हांची 123वी पुण्यतिथी आसा। ह्या निमतान मडगांवच्या रवींद्र भवनात तांची पुण्यतिथी कार्यावळीचें आयोजन केलें। कार्यावळींत भाजपाचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक तशेंच मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांचे सयत हेर मानेस्तांनी वांटो घेतलो। कार्यावळीची सुरवात एक पेड़ माँ के नाम ह्या मोहिमे अंतर्गत रवींद्र भवनाच्या आवारांत रोंपे लावन जाली। त्या उपरांत मानेस्तांनी स्वामी विवेकानंद हांच्या फोटवाक फुलां घालून तांकां नमन केलें। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी ह्या वेळार स्वामी विवेकानंद हांच्या जिणेचेर आनी तांच्या जीवन मूल्यांचेर उजवाड घालो। पासून घेवन फुडें वचपाक एक नवो एक पांयंडो घालपाक जाय अशें तांचें व्यक्तिमत्व। जाणें पाश्चात्य देशाक योग हो कितें आनी ताची संकल्पना कितें ती ताची देणगी दिली। जे गोंयांत आयले आपल्या हाजो विचाराचो रामकृष्ण परमहंसाचे शिष्य जाले नंतर आपले विचाराचे हेजे व्हडले तांणी जे सार जे जमयलें ते जमयतना तांच्यांनी संबंद देश पादांतरात केलो, सगळे कडेन भोंवले। पण भोंवता आसतना सगळ्यांत बरी गजाल खंयची तर ते म्हळ्यार गोंयांत। आनी गोंयांत खंय पयस ना ह्या अशा गोंयच्या पुण्य अशा जाग्यार म्हटल्यार मडगांवांत पावले। आनी मडगांवांत तांच्यो ह्यो सगळ्यो यादी आसात, त्यो सगळ्यो यादी हांगा गाम बाबाचें साल जें आसा त्या सालान एक तांच्यांनी एक तो ज्या जाग्यार ते बसून थंयच्यान तांच्यांनी ह्या सगळ्या हातूंत अभ्यास केलो तें अजुनूय थंय एक दिशा दाखोवपाक लागून एक ते थंय आसा। रासोलच्या सेमिनारीन वचून आयले ते, तांच्यांनी क्रिस्ती धर्माचोय अभ्यास केलो, तांच्यांनी मंगेशी मठ हांगा मार्दोळ ह्या वटेच्या सगळ्या देवळांचोय अभ्यास केलो। पण हें सगळें सांगपा फाटलें कारण कितें, तांणी कितें अभ्यास केलो तो म्हत्वाचो न्ही। सगळ्यांत व्हडलें हें की ते जगले फक्त 39 वर्स 39 इयर्स। पण त्या 39 वर्सांत सुद्दां युवकां खातीर अशे एवढे व्हडले विचार दवरपी कोण ना। तांचे 10 विचारांतलो सगळ्यांत पयलो एक विचार आयज सुद्दां सगळ्यांक मानता, उठा, जागे जायात आनी आपले उद्दिश्ट साध्य जाय पर्यंत प्रयत्न करा। ह्या वेळार मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी लेगीत उलोवप केलें। आज पर्यंत आमचे खुबशे अशे स्पिरिच्युअल लिडर्स जाल्यार पूण जगात तत्वज्ञान दिवपी आपलो विचारधारा घेवन जगात सांगपी अशें धाडस त्या काळात ताणें केलें। हांव तागेलें केन्नाय वाचता तेन्ना येता मेरे प्यारे भाईयो और बहनो इतलेंच म्हटलें आनी ताणें आख्खे तो हे सगळो हॉल ताणें जिखलो त्या काळात। असो मनीस ताचे पांय मडगांव शहराक लागल्या अशा मनशाक रवींद्र भवनाक अत्यंत आदरान हांगा स्थान गेलें, जाका लागून आज ताचे कार्यक्रम ताजो जन्मदीस ताजी पुण्यतिथी आमकां साजरी करपाची संदी मेळ्ळी। हांव खरेंच ताणें म्हटलें त्या भशेन मोठो कार्यक्रम फुडले खेपेक जानेवारीच्या जो जन्मदीस आसा तेजो एक मोठो कार्यक्रम जावचो। संपूर्ण गोंयांतलो मोठो कार्यक्रम हो रवींद्र भवनांत जाता अशी मॅसेज आमच्या गोंयांत वचपाक म्हणजे विवेकानंदाक आमी विसरले ना। फाटल्या 11 दिसां सावन सोडना बुडिल्ली फेरी बोट उदकांतल्यान पुरायपणान भायर काडपाक प्रशासनाक यश आयलें। ही फेरी बोट उदकांतल्यान भायर काडपाच्या प्रक्रियेक सुमार 25 ते 30 लाखांचो खर्च आयला। ह्या फेरी बोटीन खंयच बुराक नाशिल्लो, पूण कामगारांनी सदच्या प्रक्रियेन हलगर्जीपणा केल्ल्यान ही फेरी बोट बुडिल्ली अशें न्हंय येरादारी खात्याचे संचालक विक्रमसिंह राजे भोसले हांणी सांगलें। तशेंच आतां ही फेरी बोट कार्यशाळेन धाडल्या उपरांत ताचेर गरज आशिल्ले दुरुस्ती काम केल्या उपरांत परत फेरी बोट वापरतले अशी माहिती तांणी मुखार दिली। डिफेक्ट फेरीबोटीक डिफेक्ट कांयच ना। आमी आतां सुद्दां फ्लोट जाल्या जर ताका होल हलाक नाल्यार बॉटमाक जर होल आसलेलो जाल्यार आजून सुद्दां भितर उदीक वचपाचें ते वचना। हेचो अर्थ असो की हलाक कांयच पंचर ना। हांगाच्यान ती फेरीबोट आमी आमच्या वर्कशॉपान व्हरतले मरीन वर्कशॉपान, थंय वयर काडटले गाड्यान आनी फुल्ली रिपेर करतले जें कितें जाय तें। आनी विदीन 1 मंथ इंजीन सुद्दां आमी ओवरऑल करतले आनी विदीन नेक्स्ट 1 मंथ सर्वेराक दाखयतले, सर्वे सर्टिफिकेट घेतले आनी फेरीबोट एका म्हयन्यान आमी परत एकदा धक्यार दिसतली। दॅट इज फॉर शुअर।
मांद्रेचे आमदार जी तारोलकर हांणी आयज आषाढी एकादशी निमतान पंढरपुराक वचपाक भायर सरिल्ल्या वारकरी संप्रदायाच्या वांगड्या सयत भेट केली। या वेळार शेकड्यांनी वर्सां सुरू आशिल्ल्या या परंपरेच्या माध्यमांतल्यान लोकां भितर भावार्थ, एकचार, शिस्त आनी निस्वार्थपणाची भावना जाग्यो जावच्यो, तशेंच देव विठ्ठलाच्या कृपेन संवसारांत शांतताय आनी समृद्धी पसरची अशी प्रार्थना जी तारोलकर हांणी केली। कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी आयज कळंगूटच्या लोकांक फळझाडांचे रोंपे वितरीत केले। एक पेड़ माँ के नाम ह्या राष्ट्रीय मोहिमे अंतर्गत राज्याच्या तरेकवार वाठारांनी सध्या वृक्षारोपणाच्यो कार्यावळी आयोजीत जाता। कळंगूटे आयोजीत ह्या कार्यावळींत उलयतना रस्त्याचे रुंदीकरणाचे काम पुराय जाल्ले आसून पंचायतीन घेतिल्ल्या निर्णया प्रमाण सेंट आलेक्स इगर्ज ते सालेगांव मजगतीच्या रस्त्याचे कुशीक माड लावपाचो निर्णय घेतला अशी माहिती मायकल लोबो हांणी दिली। रोडाची रुंदीकरण फ्रॉम आमच्या सेंट एलेक्स चर्च अप टू सालिगांव हे जाल्ले हा काम। त्याच्या सायडीक आम्ही डिसिजन घेतलं पंचायतीन सरपंच जोसेफ सिक्वेरा त्याची आखी टीम, पंचायत मेंबर, बायोडायव्हर्सिटी बँक आणि कलंगूटचे नागरिक यांच्यानी हे घेतलं की सायडीक थिंगासर माड लावचे। आता पावस फुडलो म्हयनो जाता मातशे सोंपता म्हणसर बरे माड मातशे व्हडले सायडीचे आनी बरे कोंगणचे माड म्हणजे उंच वयता पळय ते केरळाचे आनी हे सायड दुसरे स्टेटीचे उपकारना ते शेवपिडे जातलो ते उंच आसपाक जाय आनी त्या खातीर कलंगूटचे माड एकदम बरे ते आमी थोडे व्हरून पोर्रा वचून लायिल्ले आहा। काल गोवा हायकोर्ट बार असोसिएशनान सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदले सरन्यायाधीश सर्गेस्त एच.आर. खन्ना यादस्तीक वर्सुकी व्याख्यानमाळेचे आयोजन केले। ह्या वेळार कार्यावळीन गोंयचे राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्ले कार्यावळीन वांटेकार जाल्ले। कार्यावळीच्या पयल्या सत्रांत उलोवप करतना सर्वोच्च न्यायालयाचे आदले न्यायाधीश अभय एस. ओका हांणी नव्या वकिलांक मार्गदर्शन करतना वकिलान न्यायाधीशाची शपथ घेतल्या उपरांत आपल्याक फुडारांत कसल्यो संदी मेळटल्यो हाचो विचार करिनासतना फक्त स्वतंत्र आनी निर्भय निर्णय दिवप गरजेचे अशें सांगलें। Several judges who may not have reached the pinnacle, but if you look at the history of judiciary, there were attacks on judiciary, those attacks continue even till today, but there were fearless judges who defended the judiciary and their only object was to ensure that the democracy and constitution must survive in India. After a judge takes oath of office under the constitution, he should never ever think about his future prospects. If you are bold and fearless, perhaps you may not get the higher post or you may get it very late. But what you get is a great satisfaction of abiding by your oath. Even the civil judges take oath of office, and that oath is as important as oath under the Constitution. So what is more important is the satisfaction you get that you have abided by the oath. The post and future prospects are completely irrelevant. अल्पसंख्याक वेव्हार मंत्री किरण रिजिजू हांणी आयज नवी दिल्लीत हज नियाळ बसकेची येजमानकी केली। बसके उपरांत पत्रकारांक म्हायती दितना सरकार एका सप्तका भितर 2026 वर्सा खातीर हज यात्रेचे अर्ज घेतले अशें सांगलें। तशेंच हज 2025 ही अजून मेरेनची भारताची सगळ्यांत बरे तरेन आयोजीत जाल्ली यात्रा आशिल्ली अशी माहिती लेगीत तांणी ह्या वेळार दिली। हज का तैयारी आज से हम लोग ने शुरू कर दिया है। मुझे खुशी है कि 2025 का हज आज तक का हज का इतिहास में सबसे अच्छा प्रबंधन और सबसे सक्सेसफुल हज मान सकता है। मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूं कि एक सप्ताह के अंदर हम 2026 का हज एप्लीकेशन लेने शुरू करेंगे। हमारा पोर्टल खुल जाएंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि टाइमली
जल्दी से जल्दी आप अपना एप्लीकेशन टाइम में भर दिया जाए ताकि कोई भविष्य में तकलीफ ना आए। मजगती काल भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, मडगावचे आमदार दिगंबर कामत, वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार, नावेलीचे आमदार उल्हास तुळेकार हांणी साऊदी अरेबियाच्या हज यात्रा करून परतल्ल्या यात्रा करतल्यांक मडगाव रेल्वे स्टेशनाचेर उर्बे भरीत येवकार दिलो। खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसव। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग, हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। मास्टर हवेली राम और लाजो जी की अनोखी कहानी। हौसला रखो लाजो जी, सब तरक्की करेगा रब। साथ ही वीरावाली और बृषभान की अमर प्रेम कहानी और भी बहुत सारे रंगीले किरदार। पल छिन तेरे मेरे जीवन की। डीडी क्लासिक्स में देखिए धारावाहिक बुनियाद प्रतिदिन शाम 5 बजे डीडी नेशनल पर। विसा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। आयज अमेरिकेच्या संसदेत वन बिग ब्युटिफुल बिल पास केले। संसदेन 218 संसदांनी बिलाक मत दिले जाल्यार 214 जाणांनी हाच्या विरोधात मतां घाली। वन बिग ब्युटिफुल बिलाक लागून लाखांनी कुटुंबाक डेथ टॅक्सांतल्यान थाकाय मेळटली। इंग्लंडाच्या बर्मिंघम हांगा सुरू आशिल्ल्या एंडरसन तेंडुलकर चषक सर्तीच्या दुसऱ्या खेळाचो आयज तिसरो दीस। काल जाल्ल्या खेळांत भारतान 587 धांवड्यांची मोख इंग्लंड पंगडा मुखार दवरल्या। काल जाल्ल्या खेळांत भारताचे कर्णधार शुभमन गिल हांणी नोंद केल्ल्या द्विशतकाच्या बळार भारतीय पंगडाक ह्या दुसऱ्या खेळांत तरी जैत मेळोवपाची आस्त आसा। काल जाल्ल्या खेळांत उल्लेखनीय खेळ करतना शुभमन गिल हांणी तरेकवार विक्रम जोडले। भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासान इंग्लंडाक जाल्ल्या कस लावपी खेळाक द्विशतक जोडपी ते पयले भारतीय कर्णधार थारले। तशेंच इंग्लंडान जाल्ल्या कस लावपी खेळांत द्विशतक जोडपी सुनील गावस्कर आणि राहुल द्रविड हांचे फाटल्यान ते तिसरे भारतीय खेळगडे जाल्यात। मजगती इंग्लंड पंगडान आयच्या खेळांत 249 धांवड्यो 5 गडी वगडावन नोंद केल्या। राज्यान आयज उटंगराच्या पावसाची शिटकावणी दिल्ल्यान प्रशासनान राज्यांतल्या साबार शालेय विद्यार्थ्यां खातीर तशेंच शिक्षकां खातीर सुटयेची घोशणा केल्ली। मजगती हवामान खात्यान फाल्यां म्हळ्यार 5 जुलय दिसा उटंगराच्या पावसाची शिटकावणी दितना ऑरेंज अलर्ट जारी केला। तशेंच 6 ते 10 जुलय मेरेन खात्यान येलो अलर्ट जारी केला। ह्या काळांत नुस्तेकारांक खोल दर्यांत वचपाक मनाय केल्या। आता पळोवया आयचें तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 30 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24.1 अंश सेल्सियसांतलें नोंद जालां। खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां त्रिनिदाद आनी टोबॅगो देशाच्या भोंवडेचेर लोकांकडल्यान मेळ्ळो उर्बे भरीत येवकार। भारत वंशाच्या 6व्या पिळगेक OCI कार्ड दिवपाची केली घोशणा। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी डुरंड चषक सर्तीच्या चषकाचे केले अनावरण। खेळाच्या माध्यमांतल्यान राष्ट्रीय एकचार वाडोवपाक येता नेट, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलें।
आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद हांच्या 123व्या पुण्यतिथी निमतान मडगावच्या रवींद्र भवनात आयोजित जाली कार्यावळ। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामो नायक हांचे सयत आमदार दिगंबर कामत हांणी कार्यावळींत घेतलो वांटो। 11 दिसा उपरांत चोडणा बुडिल्ली फेरीबोट भायर काडपाक प्रशासनाक आयलें यश। फेरीबोटेक बुराक ना, गरज आशिल्ली दुरुस्त कामां केल्या उपरांत परत हाडटले वापरान न्हंय येरादारी संचालक हांणी सांगलें। भारत आणि इंग्लंड मजगतीं सुरू आशिल्ल्या अँडरसन तेंडुलकर चषक सर्तीच्या दुसऱ्या खेळाचो आयज तिसरो दीस। काल जाल्ल्या खेळांत भारतीय कर्णधार शुभमन गिल हांणी केल्या 20 शतकाच्या बळग्यार गिल हांणी जोडले तरेकवार विक्रम। पणजी दूरदर्शन केंद्राची खबर आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप वेव्स सुरू केला। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वयल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो। इतल्यानी खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।